Number 4A in today's list for the 30th July 2019 to 6th August 2019. Second, Speaker Sir, under Rule 43, starred LAQ number 7A may be postponed to next assembly session. But 8C question आसा म्हाका आनी हरवळे हातून सगळे कडेन 5,000 रेट दिला मिनिमम 300 रुपया आणि 400 रुपया दिला तुवें पळय हरवळे हातून पॉइंट ऑफ ऑर्डर तेजो 8A आहा पयलो 1A आणि नाही क्वेश्चन इज नॉट देर तुवें रॉंग दिला तुजो क्वेश्चन येता तेन्ना विचार न्ही आता मोदीच रॉंग दिला म्हणून सांग तुका हांव रॉंग दिवंक शकना तूं नोट कर रॉंग दिला जाल्यार तुवें सारकें करपाक जाय अशें सांग Speaker sir, रॉंग दिला जाल्यार सारकें करपाक जाय unstarred question number 12. Maka annexures upload kelnay aaj. I am given you in writing. How in writing and dita. Annexures A and B. Azun dekho upload kelnay. now you Today's. now you not got it रॉंग दिला no. म्हणून सांगूंक जाय. जायत पाट जाता हे एकूपाट जायना आनी लास्ट मिनिट अपलोड जाता आनी आमकां रेडी करपाक क्वेश्चन रिप्लाय चोयन रेडी करपाक नेक्स्ट डे त्रास जाता. Actually, I am just bringing. excuse me, for correction, 4A actually answer दिला, but answer चुकला. म्हणून postpone केला. No, ten. नी you asking about unstarred 12 unstarred 12 Start 12, I don't know. 4A actually answered, but which is a wrong answer. That's why I have postponed. Okay? No, I am saying that in my question, unstarred question, the annexure has not been uploaded. Annexure? Not uploaded. Okay. Let's check. Even yesterday night and today morning also I checked it, it was not uploaded. So just see, because we have to prepare, sometimes we require the answers. okay Just brought it to notice. star question number 1 Sri Pratap Singh Rane. Question number 2 Tony Fernandez. You have to ask club question, huh? Speaker sir. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 2C. 2C. PWD Minister. सभापती महाशय उत्तर सभासदेच्या पटलार दवरला. Speaker sir, माझो प्रश्न आसलो the reason the government is not able to plan and execute all pre-monsoon related works prior to monsoon, that is on or before 15th of May every year. उत्तरान अशें म्हटलां की the regular inspection of road of pre-monsoon maintenance works are carried out well in advance and proposal proceed in time. Because ह्या उत्तरा प्रमाणे सारकें आसाचें दिसता, पूण आतांच 2 म्हयन्या आदी मंत्र्यान चार्ज घेतल्या कारणान हांव ते कडेन इतलेंच सिंपल विचारूंक सोदता, कित्याक प्री मान्सून वर्क जो म्हणटा आमी, डिजास्टर इज अ वर्ड वेर इट इज अ स्पेसिफीक वर्ड. डिजास्टर खुबशें जाता, पूण जे प्री मान्सून वर्क म्हाजे नोदरेक कांय अशें दिसोंक ना की इट हॅज बीन फुलफील्ड म्हणून. तर मंत्र्यान हाजेर नोंद घेवन म्हाका जबाब दिवचो की हे फुडल्या वर्सा तरी सारकें जातलें काय म्हणून इतलें. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान बाब टॉनी यांनी जो हावजाक क्वेश्चन रेज केला, PWD मे म्हयन्या पयलीं पावसाचें जें प्री मन्सून जें काम आसा तें आमी करता, पूण अंडरग्रावंड केबल, अंडरग्रावंड सिवरेज, अंडरग्रावंड जी कामां चलता ती कामां मे म्हयन्याकच कंप्लीट जाता. म्हणून आमचें मातशें काम करपाचें मातशें डिले जाता, पूण आमी सगळो इस्टिमेट केल्लो आसा प्री मन्सूनाचो आनी हीं कामां सुरळीत चालू आसा. दुसरें म्हटल्यार जशें जशें आमकां सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा कलेक्टर जशें डिजास्टर मॅनेजमेंट कमिटी जशें आमकां कामां दितात तशें आमी नोडल्स ऑफिसर नेमलेले आसा. आनी सावथ गोवाक 15
नोडल्स ऑफिसर आसा आणि नॉर्थ गोवाक 16 नोडल्स ऑफिसर नेमलेले आसा आणि आमच्या वेबसायटीचेर त्यांचे कॉन्टॅक्ट नंबरय आमी घातलेले आसा. स्पीकर सर, फुडें वता आसतना जे नॅशनल हायवे आणि स्टेट हायवे हेजे जे रस्त्या सायडीक झाडां जी वाडलेली आसता ती आमी निवळ करता. तशेंच ड्रेनेजी आसा रस्त्या सायडीन त्योय आमी निवळ करता. जे विलेज रोड आणि म्युनिसिपल एरियाचे रोड जे आसा ते विलेज पंचायत आणि म्युनिसिपालिटी तेजे क्लिनिंग करता. स्पीकर सर, मायनींग जे बेल्टांतल्यो पंचायत एरिया आसा तेंचे कडेन फंड ना म्हणून आमी मायनींग बेल्टांतले थोडे काम क्लिनिंगाचे घेतलेले आसा. प्री मन्सुनाची चडशीं कामां माननीय सभासदान जे क्वेश्चन मांडला तेजे जो क्वेश्चन एफ आसा तेजे आमी एनेक्शर 1 तुका आन्सर दिल्लें आसा. तशेंच जो क्वेश्चन ओ आसा तेजे एनेक्शर 2 हेतूर तुका आमी सगळें उत्तर दिल्लें आसा आन्सर. स्पीकर सर, जी कामां उरल्या ती आमी बिफोर गणेश चतुर्थी ही कामां सगळीं कंप्लीट करतले, जी बुश कटींग आणि ड्रेनेज क्लिनिंग. स्पीकर सर, मंत्र्यान सांगला त्या प्रमाणे बरें आसा ना न्ही, पूण जे MRD मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आसा ताजें काम तरी फुडले फावटी बिफोर 15th मे कंप्लीट जावपाक जाय. कित्याक आतां कलेक्टरान एक सर्क्युलर काडला दॅट यू कॅनॉट काट एनी रोड इफ एनीबडी इज फावंड ही विल बी इम्प्रिजमेंट. त्या खातीर आमकां ड्रेनेजी ब्लॉक आसत जाल्यार मेजर रोड देन नॅशनल हायवेज हे तेज्या पयलीं हे करून घेवचे. आनी जरी तर हे पयलीं केल्यारूच हे सगळे वॉटर लॉगिंग गार्बेज वचून सगळे बुराक बंद जाता, ताचेर आमकां रिलीफ मेळोंक शकता. आनी इतलें म्हणटा दुसरें म्हाका एकूच प्रश्न आहा, जे आतां बुश काटींग आहा इट शूड नॉट बी कट इन द मंथ ऑफ जून ऑर जुलाय. हे चवथी पयलींच काट करूंक जाय, कित्याक कातोत्तातली परत व्हडली जायत रावता ड्यू टू हेवी रेन. देखून मंत्र्या कोण विचारता हांव, हे तूं हेजेर टेक ए नोट ऑफ दीस आनी तूं ह्या फुडें अशें करतलो ओ कितें तें म्हाका मातशें जावं. स्पीकर सर, MDR जे रोड आसा गोंयचे ते थोडे प्रमाणात आमी बुश कटींग आनी ड्रेनेज क्लिनिंग करता, पूण चडशे आमी पंचायत एरिये जे पडटा ते पंचायत करता आनी म्युनिसिपल एरिये पडटा ते म्युनिसिपालिटी करता. समज तेंचे कडेन फंड एवेलेबल ना जाल्यार आमकां रेजोल्युशन दीत, जाल्यार आमी ते कामां कंप्लीट करून घेता. आनी तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी तशींच कामां आसल्यार तुवें एक रेजोल्युशन दिवचें, तुजी रोखडीच आमी कंप्लीट करून दितले. थँक्यू स्पीकर सर. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर, एक म्हाजो बरो प्रश्न आहलो, पूण आय डोंट नो इफ यू परमीट मी, पूण क्लब केल्ल्या कारणान हाजेर वयचो पडलो म्हाका. Alex Sinha. Thank you, Speaker. Speaker sir, this question, question, disaster management and highways. Actually, Chief Minister also should have answered this because disaster management is a large part. Now, second part, I want to ask two pointed questions. Will the department PWD consider an emergency works division because we have a culvert motta, we have an emergency ki zada with special powers, like for example, tendering fast kurpak and come start kurpak because ek suddenly ek embotta एक कालवट मोडटा सडनली कितें जाता एमर्जन्सी वर्क PWDचे आमकां घेवपा मेळना. आनी सेकेंड थिंग हे डिजास्टर मॅनेजमेंटांत सॉरी पॉटहोल्स पळय हाय तितून पॉटहोल्स आमगेले जायते पॉटहोल्स जाले आनी खंय तरी हावसिंग बोर्ड रोडाचेर बी. सो विल यू कन्सिडर डुईंग एमर्जन्सी वर्क ऑफ पॉटहोल्स immediately because it has been highlighted in the press. So I just am bringing it to the notice that two things. One, whether you will consider having an emergency department with powers, special powers for tendering fast and starting work fast. And second, whether you will do these potholes and all that within these few days, because the rains have already subsided. Last fortnight there were rains. We were trying to do work of potholes, but पावसा लागून उरला. आत पावस देंवलो आनी एक दोन दिसांनी पावस देंवतलो
So will you consider immediately because of relief to the people? Because pothole pond लोक मरता. Pothole सट्ट मग कळला ना रे म्हाका 46 दिसात म्हाका पास बंद जाता मग कळलं काय मग हांव फॉर्च्यून टेलर न्ही रे बट आय एम जस्ट सेईंग स्पीकर सर बट बिकॉज नाव इट विल सबसाइड फॉर वर्क टू स्टार्ट विल यू डू इट फास्ट एंड बिकॉज पीपल आर पॉटहोल्सांचे लोक मरतात एक नॅचरल डेथ मरता पॉटहोला लागून आमी मरची न्ही म्हणून आनी आमकां ते बेश्टें हें करचें न्ही म्हणून स्पीकर सर स्पीकर सर नॅशनल हायवेचें गोंयभर काम चालू आसा तशेंच खूब कडेन अंडरग्रावंड केबल सिवरेज अशी खूब काम चालू आसा म्हणून मातशें ह्या वर्साक पोर्ट होलाचो जो विशय आसा मातसो वाडिल्लो आसा पूण आमी PWD डिविजन वर्क डिविजन वायज रस्त्याचे कॅर घेता जे पोर्ट होल हे आसा ते आमी रोखडेच जाग्यार उडयतले तेच प्रमाणे लास्ट इयर आमकां हॉट मिक्स कार्पेट घालपाक जो टार जो आसा तो आमकां शॉर्टेज आयलो त्या खातीर 30% काम ऑल गोंयाक उरलेलें आसा त्या खातीर मातशें कामां पेंडींग उरली हॉट मिक्स कार्पेट घालपाचें त्या खातीर पोर्ट होल मातशें ओपन जाल्या पूण आमी जे रस्त्यार हॉट मिक्स कार्पेट घातलां त्या रस्त्यार पोर्ट होल सद्या तरी ना आनी पोर्ट होल पडत जाल्यार ते कॉन्ट्रॅक्टराचे फुडले 3 वर्सां ते रस्त्याचे हॉट मिक्साचें मेंटेनन्स करपाचें एग्रिमेंटां आसा स्ट्रक्चराचें फुडलीं 5 वर्सां काम कंप्लीट जातरी मेंटेनन्स करपाचें कॉन्ट्रॅक्टराचें एग्रिमेंटां आसा त्या प्रमाणे आमी त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान फुडें ही कामां करून घेतले जे हॉट मिक्स कार्पेट घालून रेडी जाता ते समज ते कॉन्ट्रॅक्टरान काम केलें ना जाल्यार तेंचे पयशे आसता आमचे कडेन उरिल्ले त्या पयशांतल्यान काम करतले आनी फुडें त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आमी काम दिवचें ना थँक्यू स्पीकर सर मान्य हा दिस वॉट ही सेज ऑल्सो इज करेक्ट बिकॉज प्रिवियस मिनिस्टर आनी आतां मिनिस्टर आमी जायतें काम केलां मोगे कॉन्स्टिट्युएन्सीत वी हॅव टू थँक दॅम बट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें जे आमगे हॉटमिक्स घायले ते रोड कांय जालें नाय आय एम शेड्यूल्ड इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी तरी जे हॉटमिक्स घायले ते रोड कांय जालें नाय बट आज सद्याक जे घातलो नाय ते पोटहोल जाले तांकां मातशें लक्ष घालपाक गिव डायरेक्शन्स because whether the government will give directions immediately so that the potholes have been at least identify which are more threat areas म्हणजे की जाता there are small potholes there are big potholes म्हणजे vast areas which have एक कोडेन चड हें जाला एक कोडेन चड डॅमेज जाल्या identify constituency wise let us not say my constituency everybody my constituency I am highlighting 2 incidents everywhere the whole of Goa where there are major potholes let them attack first and do that work first because sir and special cell for special works that's all स्पीकर सर माननीय मेंबरान जो विशय हाडला इम्पॉर्टंट विशय आसा पोर्ट होल गोंयभर दिश्टी पडटा आमी ते बेगींतल्या बेगीन विशय हो सोंपयतले बाराय तालुक्याचो पोर्ट होलाचो आमच्या वर्क डिविजना मार्फत इस्टिमेट जाल्ले आसा आनी बेगींतल्या बेगीन बिफोर गणेश चतुर्थी सगळे पोर्ट होल गोंयचे क्लियर जाता चर्चिल आज कोता पाप आनी नाक दिता जाप अशें तेक जालां तेक बळें जालें तें जे पळे पयलीं पळय रस्ते केल्ले 20% कितें पळय केले ते रस्ते सारके साफ जाले ते रस्त्यान ना म्हाका सुद्दां 40 आमदार सांगताले एक रस्तो खुंयच्यानूच या हांव कितें उलयता तें पूण तो आतां येयला तेका बाळ्या तें बगीच पडा तूं हांव मागोत तुकोडे तुजो गुन्यांव न्हू तो पूण तूं आतां मुखार तें तेसो नाका सारकी स्ट्रॉंग दर Atlantic law, small, Atlantic law. Because disaster management committee / cell of the PWD, in fact, because जे कितें क्रायटेरिया आसा म्हणजे डिजास्टर म्हणजे इमिजिएटली एक्शन घेवपाचें PWDन नॉर्मली डिजास्टर ऑल्सो कम टू कलेक्टर नॉर्मली बट वॉट इज द जॉब्स विच कम टू डिजास्टर मॅनेजमेंट एंड हाऊ फास्ट द एक्शन इज टेकन बाय डिपार्टमेंट इमिजिएटली टुडे टुमॉरो एस्टिमेट प्रिपेर करचें पडटा ते मातशें म्हाका क्लॅरिफिकेशन दिवचें आमचे माननीय मंत्री स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबरान आमचो बाब अटलांटीक लोनचो विशय इम्पॉर्टंट विशय आसा डिजास्टर मॅनेजमेंट कमिटी ही कलेक्टरा कडेन आसता आनी सावथ गोवा नॉर्थ गोवा कलेक्टर जशे आमकां जी जी नैसर्गिक आपत्ती जेन्ना जाता तेन्ना ते आमकां जशें दिता तशें आमचे नोडल्स ऑफिसर जे आसा ते जे आमचे
नोडल ऑफिसर जे आसा ते त्या प्रमाणे म्हणजे साऊथ गोवा नॉर्थ गोवा कलेक्टर जसे सांगतात त्या प्रमाणे सगळ्या गोंयाक काम करता. Star question number 3C, Professor Dice. Sir, I want to ask question number. Question number 3B. सभापती महाशय, उत्तर सभागृहाच्या पटलार दवरला. Because sir, जेन्ना एवरी टायम एक इश्यू येता मारगांव टू केपें हो रोड सारको वस्त जाल्लो आसा आनी सारके पॉटहोल्स थिंग पडो आसाय आनी गेले पार्टी एश्युरन्स दिल्ले हावजांक. सो आतां आमगे न्यू मिनिस्टर जाला जे मारगांव टू केपें आमकां एक्चुली 4-5 MLA आम लागताय तितून. सो हें काम आजुनूय जालें ना आनी आतां मेन म्हळ्यार आतां जायते पॉटहोल्स पळय आनी लोक एवरी टायम पडटा. रात पासून एकलो म्हगे फ्रेंड पड हॉस्पिटल हांव पासून हॉस्पिटलां वचून राती 12 येयलां MSA कडेन. सो म्हाका मिनिस्टराक कळपा जाय त्या वायडनींग ते एश्युरन्स दिला कोतो म्हणजे पॉटहोल्सां लागून इमिजिएटली कितें पूण कोर आनी हे पॉटहोल्स मातशे बिजी रोड कितू ट्रक बसो वयताय आनी 2 व्हिलर. सो हे इमिजिएटली तुवें पॉटहोल्स काडपाक कितें इनिशियल घेत घेवन म्हाका मातशें एश्युरन्स दी. स्पीकर सर, गोंयभर पॉटहोलाचो जो विशय आसा तो मोठो आसा आनी आमी बिफोर गणेश चतुर्थी हे पॉटहोलाचो विशय आसा तो सोंपयतले. गोंयच्या लोकांक बरो रस्तो आमी करून दितले. आमचे ऑनरेबल मेंबरान जो विशय हाडला MDR 40 आनी तुजे कुंकळ्ळे कॉन्स्टिट्युएन्सी तुगेले पॉटहोल बेगितल्या बेगीत आमी हें करतले. वायंडिंगाचें काम आसा तेंय आमी स्पीकर सर तेगेलें जातलें. इस्टिमेट बी जाल्लो आसा तेगेले 17-18 ह्या वर्साक रेव्हेन्यूची तेजी 5 वर्क आसा आनी कॅपिटल 11 वर्क आसा आनी तुगेली 5 वर्काचो एस्टिमेट आसा 48 lakhs, कॅपिटल 11 वर्क आसा 27 crore. ही तुगेली पॉटहोल आनी वर्क तुगेली आमी बेगितल्या बेगीत 18-19 तुजी कामां आसा. एक्सपेंडिचर सँक्शनाक 8 वर्क आसा जवळ जवळ 15 crore आनी एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवलाक 37 crore कामां आसा. आमी आमच्या मुख्यमंत्रीन काल सांगलात थँक्यू माननीय तुजी जी कामां आसा कुंकळीची ती आमी स्पीकर सर बेगितल्या बेगीत हे 2019 डिसेंबर ह्या 2020 मार्च म्हटल्यार तुगेली चडशीं कामां चालीक लागून कंप्लीट जातली. थँक्यू मिनिस्टर, थँक्यू. पूण एकूय हांव रिक्वेस्ट कोता ती ऑलरेडी तुवें केलें हांव थँक्यू म्हणटा ह्या हावजांक. पूण म्हाका मातशें कोणा तूं एश्युरन्स दी कित्याक 6 डिविजन लागता हे पॉटहोल्स मातशे इमिजिएटली हालसून स्टार्ट करपाक कित्याक चड पडे आनी 2 व्हिलर सामके एक्सिडेंट जाता डेली मारगांव केपें रोड बिजी रोड. म्हाज्या तूं तुगे एक्झिक्युटीव इंजिनियर इंस्ट्रक्शन दी मागीर ते पॉटहोल्स इमिजिएट कितें कोण काडपाक कितें हें कोण प्लीज हें म्हगे रिक्वेस्ट. स्पीकर सर जे तेजे मतदारसंघ पॉटहोल आसा ते बेगितल्या बेगीत आमी काडपाचो प्रयत्न करता. प्रताप सिंग राणे. Sir, some time back, the government had bought a special machine to close the potholes with force. What has happened to that? I would like to know from the PWD minister. Now, nearly 5 or 6 years have passed. We had bought a machine which could close the potholes even during monsoons. What has happened to that? स्पीकर सर, माननीय सभासद मेयर लीडर श्री प्रताप सिंग राणे विषय इम्पॉर्टंट आसा. आमी जे तालुक्या वायज आमी इस्टिमेट करता आमचे जवळ जवळ पोर्टहोल क्युबिक मिटरा प्रमाणे 6000 आमी तांकां पे करता पर क्युबिक मिटर पोर्टहोल रस्त्या वयले काडपाक. आमी जेट पॅचराचेर क्वॉलिटीचे पोर्टहोल काडपा खातीर आमकां जवळ जवळ 20,000 रुपया पर क्युबिक मिटर लागता. तेन्ना आमी हे
फायनान्साचे अप्रुवल घेवन फुडले जे पोर्ट होल आसा जेट पॅचरान काडपाचो आमी विशय फुडें व्हरता. मशीन कितें काय म्हणटा? सभापती महाशय, पोर्ट होल न्हू, पॉट होल्स, आनी ते फोर्सान बंद करताले आमी. एक मशीन हाडलेलें. इट यूज टू बी kept on a truck, and wherever there are potholes, with force it would close them. What happened to that machine? Because the contractor lobby must have pressurized the engineers not to bring it. What happened to that machine that we had brought? मशीन जें आसा जें जेट पॅचर तें आमी पायलट बेजीस पयलीं गोंयाक थोड्या तालुक्याक काम करताले. समज तेजो आउटपूट बरो येता जाल्यार हें आमी फुडें तशें राबयतले. आउटपूट बरें आसलें. सद्याचे पोर्ट होलाचो विशय आसा पोर्ट होलाचो विशय आसा फाटली कितलीशींच पोर्ट होल करत बसात तुमी. स्पीकर सर, आता एमर्जन्सी आमी अंडर क्लॉज ऑफ 2 and 2 जे ते बेगिनात बेगीन जाता तशें कामां जी आसा ती घेता, पळयता आनी आनीक दवरिना. विचारलेले प्रश्न की गव्हर्मेंटान PWD मिनिस्टरान एक माकना हाडलेलें मशीन. तेणी पॉटहोल ताबडतोब बंद जायत. ते कितें जालें? कोणावर विकले काय लॉबीन तेजेर फोर्स हाडलो ते काडून उडया म्हणून, आमकां कॉन्ट्रॅक्ट जाय म्हणून. फाटीं PWD जेट पॅचर जे आहा पळय न्ही, इट इज नॉट इन वर्किंग कंडिशन. एकूच मिनिट. इट इज नॉट इन वर्किंग कंडिशन. बाय अ न्यू वन. कितें सर? इफ इट इज नॉट वर्किंग, बाय ए न्यू वन. ओके, वील बाय. पूण ते आमचे कडेन मेंटेन जावपाना. कितें पळय, नवीन घेवपाचें आसात, एमर्जन्सी नवीन घेवया. शेवटी खड्डे न जावप हें म्हत्वाचें आसा. हांव ऑलरेडी नवीन एक मशीन घेवया आनी तें करपाकूय लायता. स्टार क्वेश्चन नंबर 4, श्री रवी नाईक. शे कितें फोर्सान मागीर हाडलें आं हे विधान सारकी मशीन पावलें रोखडेंच. स्पीकर सर, म्हाका 4C विचारपाक परमिशन दिवची. 4C. सभापती महाशय, सभागृहाच्या पटलार दवरला. स्पीकर सर, ही टोटल पोंडाची किंवा बांदोडा हितून इन्क्लूड आसा. कितले लेंथ आसा आनी कितले लेंथ पायप घेतल्या आनी कितले सायजीची घेतल्या आनी तो ट्रिटमेंट जो प्लांट आसा तो खंय पावलो आनी केन्ना येतले आनी सिवरेज सगळी केन्ना जातली. मागीर तुका पायपा आनी विचारता मागीर. फोंडेच्यान मडकय पर्यंत पावल्या. आं, फोंडेच्यान थंय पर्यंत पावल्या. बांदोडे पासून गेल्या. बांदोड्या पासून गेल्या. शी, भयंकर व्हडली आहा ती. जवळ 51,000 किलोमिटर. 51,000? ते आतां फरक आतां 51,000 हे पळय दिलं मरे केक किलोमिटर लॉस ते. माननीय सभासद श्री रवी नायक यांनी प्रश्न विचारला जो सिवरेज हो उणी वयलो विचारता न्ही तूं, उणीर साकून उणी ट्रिटमेंट STV प्लांट केन्ना कंप्लीट जाला ना. उणीर STV प्लांट अजून चालू जालें ना. ट्रिटमेंट प्लांट रेडी जाला ना. पयले खणपा लागले. पयलीं रस्त्यार पयलो ट्रिटमेंट प्लांट करपाचो. ट्रिटमेंट प्लांट जर जालो जाल्यार ते कनेक्शन दिवपा बरें पडटलें. हय अरे पयलीं जें केलां तूं उतर दी, मागीर हांव परतो विचार. सिवरेजीचे पायपलायनीचें काम तें चालू आसा. सिवरेजीच्या पायपलायनीचें काम कंप्लीट जालां. STPचे जे जाग्यार ट्रिटमेंट प्लांट घालपाचो आसा ते जाग्यार गांवचो ओपोज आयला. ते कारणान आमी तें इन्स्पेक्शन करता आनी गांवच्या लोकांक उणी वयल्या जावं मडकयच्या गांवच्या लोकांक जसो जाय तसो STV प्लांट आमी कंस्ट्रक्ट करता. स्पीकर सर, लोकांचें ऑब्जेक्शन आसा अशें जर जालें जाल्यार तूं ती पायप कित्याक घालता आनी तो जर ट्रिटमेंट प्लांट जावपाचो ना, फोंडें दुसरो आनीक बांदला तोय जावपाचो ना, जाल्यार पायपलायन कित्याक घालता? आनी पायपलायन रस्ते खड्डे पडून लोकांक त्रास जातात, लोकांक भुरगीं पडटात म्हण कित्याक घालता?
इतले कोट्यांनी रुपये खर्च करून कित्याक घालता? स्पीकर सर, एनजीटीन ह्या STP प्लांटाक NOC दिल्ली आसा म्हणूनच हें काम चालू जावपाचें आसलें. मागीर लोकांचें ऑब्जेक्शन आयलें. पूण आमी हें जें तुमी सांगले तशें हेजेर आमी चवकशी करता आनी जो ट्रिटमेंट प्लांट आसा शिवरेजीचो तो आमी दुसरे कडेन आमकां अल्टरनेट जागो मेळ्ळो जाल्यार आमी तो प्लांट शिफ्ट करता. लोकांक जाय तशें जातलें हें आमी हावजाक सांगूं सोदता. नो पण जमीन एक्वायर केल्या हां जमीन एक्वायर केल्या हेका ना अजून तेजी काय जमीन पायप घालून खंयचे काळां खंयचे वर्सां जातले ते हें सेब्रीज? आतां जो उणीर जागो आसा हय तो तेजे NOC बिनोसी सगळ्यो क्लियर आसा. पूण तो लोकांक नाका. आतां लोकांक नाका जाल्यार दुसरे कडेन जागो पळोवचोच पडलो. पूण आमी खंय तरी जागो बिगो एक्वायर केले ना. आमी आतां थंय जागो पळोवन तो जो प्लांट आसा तो दुसरे कडेन शिफ्ट करतले. हेका टोटल पायपां कितली किलोमिटर पायप परचेज केले तुमी? तुका डिटेल हे आमी एनेक्शर ये हितूर तुका दिल्लें आसा. तूं सांग मरे एनेक्शर खंय आहा तें? ठीक आहे सर, एकूच मिनिट. मान्य मंत्री, आमी तांच्यांनी प्रश्न विचारलो सिवर पायपलायन जी घालता पळय न्ही ताच्या खातीर लँड एक्विजिशन करिना. आमी जो STP प्लांट घालपाचो आसा पायपलायन हांव एकूच मिनटान उलयता. आमी जो प्लांट घालता ती लँड जी आसा ही पयली एक्वायर करता. ती पयली एक्वायर करता, तिची सगळी परमिशन्स घेता आनी तेज्या उपरांत सिवर लायन घालपा खातीर सुरू करता. बट बऱ्याचशा लोकांक कितें संवय जाल्ली आसता, जेन्ना हेजे सगळे प्रपोजल कंप्लीट जाता तोपर्यंत कोण कांय उलयना आनी जेन्ना पर्टिक्युलरली प्लांट घालपाक वयता त्या जाग्यार तेन्ना आडोवपाक येता. म्हाका दिसता अशा पद्दतीन प्रत्येकान हे STP प्लांटा खातीर आसत किंवा बाकी खंयच्याय गोश्टी खातीर आडोवप हें योग्य न्ही. शेवटी सिवर लायन आनी STP प्लांट हो जो करता ही सगळी सिवरेज कलेक्शन करून ती ट्रीट करपा खातीर करता. नाजाल्यार आयज पर्यंत सगळ्यो सिवरेज जी आसा ही व्हरून खंय तरी नाल्यान न्हंयन सगळी कडेन सोडली वयताली. सगळें वॉटर पोल्युशन जें आसा हें मोठ्या प्रमाणात क्रिएट करतालें. हांव NGTन आनी हितूर वचना, बट इट इज एन अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. म्हणून हें करप अत्यंत गरजेचें आसा. त्या खातीर PWDन म्हणजे सिवरेज कॉर्पोरेशनान STP प्लांट खंय घालप हें पयलीं फायनलायज केल्लें. तो जागा आयडेंटिफाय केल्लो आनी तेज्या थंयसली परमिशन्सूय बी जी परमिशन जायी ताका घालपाची सुरू घेतलेली बी. आनी तेज्या उपरांत आतां काही लोक उठ्ठा आनी हांगा नाका थंय व्हर, म्हणजे प्रत्येकाक जेका जेका जेन्ना जेन्ना दिसता हांगाच तो नाका थंय व्हर थंयचो नाका. जेन्ना एखादो प्रोजेक्ट फायनलायज करता त्या प्रोजेक्टा खातीर लागपी म्हणजे पर्टिक्युलरली जागा ज्यो आसा ह्यो पयलींच फायनलायज केल्यो वयता. त्या खातीर जर इन फ्युचर सुद्दां कोणाक ऑब्जेक्शन आसत जाल्यार ते पयलीं दिवप अत्यंत गरजेचें आसा. इन केस काही जाग्याचेर जर तेंच्यांनी STP आतां इन फ्युचरूय घालतले आमी ते हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शनूय दिलां. म्हणजे तुमी टोटली लेईंग ऑफ लायन पासून तो प्लांट घालप हें फायनलायज करा आनी ताज्या उपरांतूच मागीर सिवर लायन घालपाक सुरू करा. स्पीकर सर, हांवें विचारलें पायपां कितली घेतली म्हणून कितले किलोमिटर पायपां कितली किलोमिटर घेतली डिफरंट सायज? हेजें तुका उत्तर हांव मागीर तुका धाडटा. कित्याक आतां हांवें हितूर हाडलें ना. तुगे विशय नासलो हितूर. म्हाका दुसरे फावटी हो तुगे विशय हे तुगे क्वेशनाक ना. उणी वयलो जो विशय आसा तो हितूर नासलो. उणीवालो ना फोंडेचो. उणी म्हणजे फोंडेच्यान सुरू तो. फोंडेचे आसा टोटल तुगेले फोंडे टावन जे आसा तुका खंय जाय उणी वयलेच जाय काय टोटल फोंडे प्रोजेक्ट टोटल प्रोजेक्ट फोंडेच्यान सुरू जाता कुट्टीच्यान तो सारको सकयल पर्यंत वयता. आमी हय तेका लागून ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा सदांच तो पयलो बांदचो तो तर बांद जाता. पण पायप लायन घेतली ती म्हाका तुवें सांगूं ना. तुमी 51,307 मिटर 51,307 मिटर तुमी पायप घेतली काय ते पूण सांग. मागीर रिविजन कितें केलां? रिविजन करून कमी केली. 43,771 पायप घेतली. पायप जवळ जवळ
250 mm, डिफरंट सायझीस आसा. हय, पण 350 mm, हय 1.20 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर. डिफरन्स ऑफ कितें आसा तुमी 0.7 मागीर किलोमीटर. रिव्हिजन केलें तुमी 43,771 पायप घेतली. तेजे नंतर तुमी हेजे डिफरन्स जे आसा 8,536 मिटर जे आसा हें जवळ 16%. हे तेजो कॉस्ट रिड्यूस जावपा जालो. टोटल कॉस्ट कितलो तेंचो पायपाचो आनी पायप खंय घेतली तुका खबर ना? पायपां ते कॉन्ट्रॅक्टरान हाडून घालतली. ना ना तो कॉन्ट्रॅक्टर खंयची आसा. कंपनीच्यान हाडली? कॉन्ट्रॅक्टरा दिली काय तुमी बट सिवरेज कंपनी हेणे केलें परचेज? स्पीकर सर, म्हाका दिसता माननीय सदस्यांक एक्झॅक्टली कितें जाय, कारण कशें आसा ताका ती पायपां खंयच्यान हाडली, पायपां कसली हाडली, हें पर्टिक्युलरली म्हाका दिसता अरे पब्लीक पैसो स्पीकर या बरोबर आसा. स्पीकर सर पब्लिकाचो पैसो तो खंय कसो कसो वेस्ट जावपाक जायना. स्पीकर सर, स्कीम जावपाक जाय वेस्ट करपाचो प्रश्न आनी नो कितले वर्स लागतली ही सिवरेज जावपा आनी कितले वर्स लागतली टर्नकी बेसिस बेगीन करा प्रोजेक्ट. म्हणटा त्याच्या खातीर ती कितली लेंथ कितली आसा, खंयचे कंपनीची, इट इज अ टर्नकी बेसिस प्रोजेक्ट. सो एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टराक दिलो काय ताका काही कंडिशन्स घालून दिल्ले टर्नकी आसा. बेसिस प्रोजेक्ट वॉट इज द कॉस्ट? इट इज अ टर्नकी बेसिस. टर्नकी बेसिस जाल्यार कितलो कॉस्ट? टेंडर कितले गेले? टोटल पायपलायन 32 किलोमिटर्स घातलेली आसा. आं ओके, आणि त्याचो मेक जो आसा इट इज एन HDP. हय. टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 536 करोड. स्पीकर सर, जी तुमी मोठी डायमीटर जी आसा ती पायपलायन घेतली 630 डाया. टेंडर केलं तुमी मागीर करता क्वॉन्टिटी 1128 मिटर. आणि एज्युकेशन स्पीकर सर हय पूण तेगेले मिनिस्टर तुमी मोठी सायजीची पायपां 63 डायमीटर जी आसा 630 डायमीटर जी आसा टेंडर केलें. मागीर टेंडर केलें तेन्ना तुमी कमी केलें 1128 आनी एज्युकेशन कांयच तेजें करूं ना. कांयच ना एज्युकेशन जें जावपा जाय कांय ना. स्पीकर सर स्पीकर सर, पायपाची जी सायज आसा खंय उडयल्या ती पायप आतां खंय आसा? पायप घेतल्या ना तुमी ऑर टर्नकी बेसिस? स्पीकर सर, जे सिवरेज कॉर्पोरेशनाचें काम जें आसा आनी गोंयाक विविध ठिकाणाक सिवरेजीचें काम मोठ्यान चालू आसा आणि ते रोखडे बेगीतल्या मोठ्यान म्हणजे कशें मोठो आवाज येता? 2022 म्हळ्यार कंप्लीट जातलें. ओके सर, म्हाका दिसता माननीय मंत्री उत्तर दिता आसतना माननीय सभासदांक स्पीकर सर, जी पायपाची सायज आसा जशे रिक्वायरमेंट आसता जशे गांवाक वयर सकयल आसता त्या प्रमाणे सायज मातशी वयर सकयल जाता. आमी जी वर्क ऑर्डर दिता आनी जो एस्टिमेट आसता त्या प्रमाणेच आमी सिवरेजीचें जें काम आसा त्या वर्क ऑर्डरी प्रमाणेच करता. फक्त सायज थोडे कडेन मोठी जाय पडटा, थोडे कडेन बारीक जाय पडटा. ते रिक्वायर्ड प्रमाणे आमी ती सायज वयर सकयल करता. थोडे कडेन मातशें डिविएशन जाता पूण जें कितें आसा तें आमी टोटली माननीय सभासदाक दिल्लें आसा. माननीय स्पीकर सर, म्हाका दिसता माननीय सभासद जो आहा पळय न्ही तो डायामिटर डिझायन ह्या सगळ्या हेतूर माननीय मंत्री कशें आसा, माननीय मंत्री काय एक्चुअल थंयसर एक्झिक्युशनाक वचना. एक्झिक्युशनाक थंय कॉन्ट्रॅक्टर आसता. चेंजीस एज पर देर एक्झिक्युशन म्हणजे कदाचित काही जाग्याचेर व्हडल्या डायमिटरचे पायप कदाचित घालूंक मेळना आसतले बट तो चेंजीस जो आसा पळय न्ही त्या डायमिटराचेर तो करीत आसा. म्हाका दिसता बाब रेजिनाल्ड what he is saying because to point out kutta in that pipes there is some it was tendered for a particular pipes then it was reduced, the number of pipes were reduced. Will you give an assurance that if there is if there is any flaws in that, will you take action? That's what he wants, because he's raising a point. He's saying that तेका कितें सांगपाक जाय तू सोपे करून सांगले बरोबर मरे. हांव तुका आतां सांगता ऐक तो डिटेलान म्हाका कळ्ळो. ताका इंट्रस्ट आसा कारण ते फोंड्या आहा. तूं ताका मदत केली ती बरें केलें. त्या सांगता ती सीवर लायन आनी सिवरेज STP प्लांट हो बेगिनात बेगीन जावपाक जाय हो तांचो कन्सर्न आसा. तो अत्यंत गरजेचो आसा. त्या खातीर ती पायप्स कितली डायमिटरची घेतली आनी कितें घेतली हाच्या पेक्षा
ताका ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्यात तुमच्या विचारात बरोबर आसा कारण कदाचित People's objection also is there. माननीय मुख्यमंत्री आश्वासन दिवंक शकता हो ट्रीटमेंट प्लांट किंवा सिवरेज केन्ना मेळटली लोकांक दिवंक शकता हय आतां तूं सांग आतां तूं पळय सांग हय यूज करपा न्हू नाल्यार कितें जाता एप्रिल 2020 एप्रिल ते उदक बीन भायर येता अशें भरून खंयच्यान अशें उदक वयर येता माननीय स्पीकर सर फोंड्याचो सिवरेज प्लांट एप्रिल 2020 चालू जातलो 2020 ट्रीटमेंट हय सगळी कंप्लीट प्रोजेक्ट नासत कितें कनेक्शन कशें आमी कंप्लीट प्रोजेक्ट करता आनी चालू प्लांट करता रेडी जालो ओके मागीर सीओ लायन घालून कनेक्शन सीओ लायन आनी एसटीपी प्लांट ह्यो तिनूय गजाली म्हाका खबर आसा सीओ लायन जाल्या उपरांत तिका कनेक्शन दिवची हाऊस होल्ड कनेक्शन टू द सीओ लायन आनी सीओ लायन डायरेक्टली कनेक्शन टू द एसटीपी प्लांट इन्स्टॉलेशन ऑफ द एसटीपी प्लांट आनी ताचो चालू करप हय 2020 एप्रिल तुका उद्घाटनाक आपयता सिवरेज कनेक्शन बीन सगळें जातलें सगळें जातलें पण दिवंक डिले केल्ले कारणान मडगांवां 10 कोटी लॉस जाल्या 10 कोटी मडगांव 10 कोटी प्लस आतां तुगेले मागीर आनी 90 कोटी हे ऑडिटर जनरलचे ती जी आसा पळय इतले लॉस दाखयला म्हणजे सेजी आतां मंत्री बदलला न्ही म्हटल्या उपरांत तो मातसो स्पिडीन करतलो काम हां जालें तेका आश्वासन दिलें म्हणटा तुवें दिलें म्हणटा जालें तें आं हय सर नो आतां सीएजी लागून पळय आतां हें जालें स्पीकर सर ते 90 crores लॉस जाले गरज ना रे नागना एक 90 crores लॉस जाले तेजे कितें करता तुमी मडगांवां पण डिले जाले म्हणून आनी 10 कोटी हय हय एक्शन जाय म्हाका तें विचारलें तो वाडो एक्शन सद्याक घेवन ताणें आयज पर्यंत फुडें घेतलो घेता न्हू तूं एक्शन आनी कंप्लीट करता ही स्कीम आतां मुख्यमंत्र्यान सांगलें बाय 2020 ही कंप्लीट मातशी फाटल्यान लागून मातशें करून घे बेगीन दिले सगळे लोक आयज रोडताय आम्हाला पोंडाका लोक तो गोवाका लोक तो हांव पोंडाका लोक म्हणटा कंप्लीट जातलो तेजे आमी काळजी घेता स्पीकर सर तुवें जे 90 crore रुपीज मडगांव लॉस जालो म्हटलां तेजी आमी चवकशी करता स्पीकर सर आता मडगांवची सिवरेज जवळ कंप्लीट जाल्या ना फक्त फोंडेचा ना तो दिस इज जनरल क्वेश्चन डोंट मिसगायड दिस इज जनरल क्वेश्चन दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू पोंडा स्पीकर सर मडगांवची सिवरेज जवळ जवळ कंप्लीट जाल्ली आसा आता थंय नावेलीची हाज्या इगर्जे फाटल्यान पंपिंग स्टेशन येता पंपिंग स्टेशन ताचें काम पंपिंग स्टेशन कंप्लीट जालां पूण एक मॅनहोल पळय आसा हांव पर्सनली इन्स्पेक्शनाक गेल्लो तुज्या त्या ऑफिसराक घेवन एक मॅनहोल तो ब्लॉक जाला कित्या कारणान त्या कामाक लागून आख्खें केपेम रोड पळय आसा तो आमकां कमिशन करपाक मेळना हावस कनेक्शनाक घेवपाक मेळना तें तूं डायरेक्शन दिता की 1 म्हयने भितर चवथीच्या पयलीं तो मॅनहोल एकच मॅनहोल ब्लॉक जाला तांचें कितें तरी टॅक्निकल ब्लॉक जाला टॅक्निकल फॉल्ट पूण तें कितें जाता एका मॅनहोला लागून आख्खो केपेम रोड पळय आसा त्या रोडाचेर कनेक्शन हावस कनेक्शन घेवपाक मेळना हो म्हजो पयलो प्रश्न दुसरें कितें जाता आतां जो लायन घालता ताणें ती लायन घालतकीर लेवल करून उदक मारून सगळें फिलींग करून डांबर घालपाक जाय कोणाचें काम त्या कॉन्ट्रॅक्टराचें काम आसता इवन हावस कनेक्शनां दिता पळय हावस कनेक्शनां दिलीं की मागीर सारकें वॉटरींग कितें बरें डीप वता तें जर वॉटरींग केलें ना एक 8 दीस जाल्यार इट इज बाउंड टू सेटल आनी आतां परिस्थिती कशी जाल्या 2 वर्सांनी सुद्दां जे हॉटमिक्स घालता रस्ते ते सेटल जाता एक्झॅक्टली सिवरेजाची पळय खंय पळय मॅनहोल जाता थंय ते दीस मस्ट बी इन ऑल द कॉन्स्टिट्युएन्सी आय एम शुअर म्हणून तुमचे सुपरवायझरी एजन्सी पळय आसा एकदां लायन घाली बिकॉज ते लायन बरीच डीप वता ती तुमी पळयल्यार मॅनहोल पळयल्यार कळटलें मॅनहोल बी ते बरें डीप वता ते तुका बेश्टें वयले वयर सोलिंग केलें आनी डांबर घालें इट वील नॉट लास्ट ताका सोलिंग करून उदक मारपाक जाय बरो वेळ उदक मारपाक जाय जाल्यार तें कॉम्पॅक्ट जाता वील यू गिव डायरेक्शन टू द इंजिनियर तांकां नाल्यार अकाउंटेबल थरय सिंक जालें जाल्यार कारण आतां हॉटमिक्स पळय ज्या कॉन्ट्रॅक्टरान केलां ताज्या नांवान लोक बाब मारता ते म्हणटा सेटल जालें सेटल जातलेंच तें सेटल ज्या जाग्यार सिवरेजाचो चेंबर आहा थंय सेटल जातलेंच हें तुमी करता काय म्हणटा एकच मिनिट स्पीकर सर तेंच्यांनी जी तुमी केप्यां म्हटलें न्ही मडगांव केपेम रोडाक जो मॅनहोल जो ब्लॉक जाला पळय न्ही ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिता 1 म्हयन्याच्या भितर ते ब्लॉक काडूंक लायता हांव ते काडटा आनी रिगार्डींग दॅट सुपरवायझरी म्हणजे ते जिरपाक जाय आनी हे ते सुपरवायझरी वर्क
हांव आमच्या डिपार्टमेंटाक करपा लायता, सो वील टेक केअर ऑफ इट. हाडलो हाचो प्रॉब्लेम म्हणजे हांगा 3 एजन्सी आहा, एक जायका, एक कॉर्पोरेशन, एक आनी एक. कोणी उठता उलयता आमचे लायनीन आसा न्ही. No, but he was talking, I was talking on the same issue. My thing is here. I was talking on the same issue. उणीर जो जागो आसा तो कॉर्पोरेशनाच्या नांवान आसा. हो एक उणी वयली केस NGT कडेन वचून NGTन गव्हर्मेंटाच्या वावरांत केल्ली आसा. ते रॉंग आन्सर मेळ्ळा. थंय घालचें ना म्हणून, थंय घालचें ना म्हणून म्हटलां. आतां म्हटलां, लोकांक लागून म्हटलां. NGTन एप्रूव केल्लें आसा आनी दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. NGT जेन्ना रुलींग करता तेन्ना इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो गव्हर्मेंटान म्हाका सांगचें हो प्लांट तुमी चेंज करतले काय कितें. स्पीकर सर, हे हांवें तांच्यांनी म्हटलां तें हांव परत एकदां पळयतां आनी जर NGTन खरीच इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या आनी तुमी त्या जाग्यार जर सगळी परमिशन्स घेतलेली आसा जाल्यार जर वॅलीड आसत जाल्यार टोटल एनवायरमेंट परमिशन जर त्या जाग्यार आसत जाल्यार आमकां प्लांट जो आसा हो त्या जाग्यार घालचो पडटलो. आमी करेक्शन्स करपा लायता. स्पीकर सर, सब क्वेश्चन F आणि सब क्वेश्चन G चेर लोकेशन फॉर STP एट पोरवरी मी चेंज ताजे बद्दल आसा. 2015 स्पीकर सर सिवरेज नेटवर्क घालपाक घेतले, आज आमी 2019 आसात. STP पयल्या फाटी लोकल बाकीच्यांचे ऑब्जेक्शन आयले म्हणून चेंज केले. सेकंड टायम सकयल वतकर बाब ग्लॅन टिकलो आनी म्हापशाचो आमदार तेन्नाचो तांणी म्हणलें की आल्दोनची आनी म्हापशेची सिवरेज उपकारता पोरवरीची येवंक जायना म्हणून परत लोकेशन चेंज करपाक घेतलें. आतां आमी वी हॅव बीन कंटिन्युअसली वर्किंग एट मायक्रो लेवल स्पीकर सर टू सॉर्ट आउट दीस इश्यू आनी हें कमिशन करून लोकांक युटिलायज जावंक मेळचें म्हणून. आनी ताज्या खातीर 2-3 लोकेशनाय तुमच्या सिवरेज नेटवर्काक खंय दिवंक मेळटा, STP खंय घालूंक मेळटा तें सुद्दां ऑलरेडी मिनिस्टराकूय मिटिंगेक दिल्लें आसा. सगळें आमच्या कडल्यान जालां. म्हाका स्पीकर सर एकूच प्रश्न आसा, तुमी म्हजो सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटाचो नेटवर्क जो घाला तो तुमी केन्ना कमिशन करून आमच्या लोकांक युटिलायज करूंक दितले. जशें एप्रील 2020 आमकां केन्ना जातलें, कित्याक देर आर सर्टन फायनान्शियल लायबिलिटीज वीच यू मे नीड मोर बिकॉज ऑफ पॅकेज ट्रिटमेंट प्लांट्स वीच दे वर सपोज टू पुट वीच वॉज नॉट इन्क्लुडेड इन द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट जो STP आतां आयडेंटिफायड करून लोकेशन दिल्लें आसा वीच अगेन इज अ गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी ओनली, बिलोंग्स टू अ कॉर्पोरेशन. सो ती समज सुद्दां इमिजिएट डिसिजन समज घेतले. एक्सक्यूज मी स्पीकर सर, पण म्हाका दिसता तुमी STP प्लांटाचे तुमच्या लोकेशन जे आहा पळय न्ही हें फायनल जावं नाशिल्लें CO लायन घालताना तुमी 2-3 लोकेशन जी आसा, कारण फायल म्हाजे कडेन आयिल्ली म्हणून सांगता. हांव एकूच सोंपयता. पयलें लोकेशन जे घाल्लें देर वॉज अ इश्यू, सो सेकंड लोकेशन गेलें. आतां 3 लोकेशनां दिल्या फायनलायज करपाक. आतां इट इज अ पार्ट ऑफ द सिवरेज डिपार्टमेंट. 3 दिल्या ऑप्शन्स, एक खंयचे तुमकां जाय ते घे आनी स्टार्ट कर म्हणून. म्हाका फक्त एक कॅटेगरिकल जाय, केन्ना तुमी हे नेटवर्क आमच्या लोकांक वापरूंक दितले, कित्याक वी हॅव अ हार्ड स्ट्रेटा. म्हाका फक्त डेट दियात केन्ना तुमी दितले ते. तुमी एक कदंबाचें मागलेलें, कदंबा कॉर्पोरेशना कडेन जागो मागलेलो, बरोबर आहा. तांच्यांनी कदंबान म्हाका दिसता विलिंगनेस दिवंक ना दिवपा खातीर. ओके, दुसरी 2 खंयची मागला ही म्हाका खबर ना. खरें म्हणजे हांव ते STP कॉर्पोरेशनाक तेच सांगता, अनलेस एंड अंटील तुमचो प्लांट खंय घालपाचो हो जो पर्यंत तुमी फायनलायज करिना, उदक तांणी जशें म्हटलें तो पर्यंत खरें CO लायन घालप योग्य न्ही. बट एनी हांव आतां घातल्या, आमकां तो प्रोजेक्ट फायनलायज करपाक जाय. त्या खातीर तुमची जी 3 लोकेशन्स जी आहा पळय न्ही, ओके, एक तुमी KTC लँड म्हटलेली, एक प्रायवेट लँड खंयची तरी म्हटलां. जर लँड फायनल जाल्या उपरांत कमीत कमी आमकां म्हणजे STP प्लांट खंय घालपाचो हें फायनल जाल्या उपरांत 1.5 वर्स लागतलें आमकां तो प्रोजेक्ट इन्स्टॉल करपा खातीर. 1.5 वर्स कित्याक स्पीकर सर? 1.5 वर्स कित्याक जाय? तुजो प्लांट रेडी करपाक 6 म्हयने पुरो. नेटवर्क ऑलरेडी कनेक्टेड आसा. यू जस्ट नीड टू फायनलायज जावंक ना अजून. STP जागो प्लांट दिला, खंय तुमचे घालपाचो डिसिजन जाय, कित्याक इट इज अवेरी. तुवें 3 जागे खंयचे म्हटल्या पळय न्ही, हांवूय बी त्या STP कॉर्पोरेशनाक आपयता. 3 जागे खंयचे ते डिस्कस करून तुजे कडेन पर्सनली उलयता. 3 दिल्या. 3 दिल्या. 3तलो खंयचो तरी एक फायनलायज करुया, ताज्या उपरांत करुया कंप्लीट. Speaker sir, I was on my legs. Suddenly they raised point of order, so I was sitting. Now, तुगेलोय point of order, तेगेलोय point of order. मुगेचो I am on the red light here. Give chance. तुगे red light येईल ना, मुगे red light आहे हांगा. Speaker sir, हांगा एक प्रश्न आयला. पायपलायन घालताय
पूण सिवरेज प्लांट ना. नावेली आमकडे तीन, एक न्हू, एक पयलीं घायल्लो, आतां 3 सिवरेज पायप प्लांट आहाय, पूण जे सिवरेज पायप घालताय ती फॉल्टी आहाय. फॉल्टी आसपाक कारण म्हणजे 3 एजन्सी काम करताय, एक जायका, एक कॉर्पोरेशन आणि एक तुमचे सिवरेज डिपार्टमेंट. आता तिन्ही डिपार्टमेंट जी काम करताय देर इज नो कोऑर्डिनेशन. मोदेंच जे बाब आमगे लिडर ऑफ ऑपोजिशन सांगला म्हज्या मतदारसंघात completely network of sewerage pipes are laid. Just listen to this. But suddenly they found a huge rock on the national highway, on the state highway road. So they have buried it back. So yard in काम गेले ते फुकट गेले, येवाडीन काम गेले ते सारखे जालें ना, आणि हुई सिवरेज पाइपलाइन गायल्या, that is from Round Ford to Naveli Church behind. ती सिवरेज पाईप लीक जात आहे, म्हणजे अजूनपासून ती कमिशन केलं नाही, पण बायल उदक भितर वयता. हाल्या जर कमिशन केलें ती भितरली घाण भायर वयतली. सो दे आर ऑल सबस्टँडर्ड वर्क, हॅफेजर्ड वर्क, some are this. So all these crores and crores of rupees हिंगा ते दिल ना ताणी नावेली सिवरेज म्हणून फक्त एकूच बाग सांगला. But total Naveli constituency is now dug. Nearly 100 crores of rupees roads are destroyed. I don't know. I am going to come back to you to restore these roads, a beautiful network of roads. But the point is, when you have dug it, there is no agency who can coordinate the works of JICA, Sewerage Corporation and this. Can Honorable Chief Minister and the Honorable PW Minister make a visit to my constituency? I'll take you. Because, you know, it's a very serious matter. When government is spending crores of rupees and the scheme is not going to see the light of the day, then it is very, very serious. There must be proper inquiry. There must be proper investigations. And these 3 agencies which are working there, there are, I think, at least 15, 20 contractors. So if I ask one fellow, they are saying, that is not my work is here. If I ask one department, they are saying, this is not my work is there. Now what the Honorable Leader of Opposition said is that pumping station. Now they won't be able to pump unless until the sewerage is connected. So will the Honorable Chief Minister and Honorable PW Minister give an assurance to this House? Now these works are already 3 years past. They are still in this. When it will be completed? Whether there will be some agency who will coordinate with this. And I want an assurance that the Honorable Minister will come there. I will take you around so that you will know the realities, the practical realities. Thank you. Speaker sir. म्हाका एकूच क्वेश्चन विचारपाचें आहा. चीफ मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन थंय सांखळे हांव रावतां, थंय स्टोरेज पॅड घालून स्टोरेज सगळे सिस्टीम करून अजून कित्याक चालू जायना काय म्हणून. स्पीकर सर, माननीय सभासद आसतना तो प्लांट सुरू केल्लो बरोबर आसा आनी थँक्स फॉर दॅट. तुम्ही सुरू केलो म्हाका खबर आसा. तो प्रोजेक्ट GSIDC कडेन आशिल्लो. STP प्लांटूय थंय ऑलरेडी घातला. हितून हांव 2-3 प्रॉब्लेम आसा तेय सांगता. तेज्या उपरांत हो प्रोजेक्ट GSIDC कडल्यान सिवरेज कॉर्पोरेशना कडेन हँड ओवर जालो. आतां तो प्रोजेक्ट सिवरेज कॉर्पोरेशना कडेन गेला. जाला कितें आसा तर लोक सिवरेज कनेक्शन घेवपाक खूब फाटीं फुडें येतात. लोक सिवरेज कनेक्शन्स घेयना. आतां तुमी म्हणटा तें बरोबर आसा. आमकां सगळी कडेन सिवरेज कनेक्शन घेवप हें कंपल्सरी करचें पडटलें. तांच्यांनी कंपल्सरी घेवपाकूच जाय. आतां 120 सिवरेज कनेक्शन ऑलरेडी जाल्या. कदाचित म्हणजे तेजी ट्रायलूय घेतली. हांवें फाटल्याच दिसांनी CM जाल्या उपरांत ताजी ट्रायल तांकां घेवपाक लायली. कारण सिवरेज प्लांट बसोवन 5 वर्सां कंप्लीट जाल्ली. कारण तो प्लांट जो आसलो इन्स्टॉल करून परत केन्नाच चालू करूंक नाशिल्लो. त्याच्या खातीर तांच्यांनी तेजी ट्रायलूय घेतली. म्हाका डिसेंबर पर्यंत हो प्लांट जो आसा हो चालू जातलो हें हांव तुमकां सांगता. लास्ट सप्लिमेंटरी चर्चील. न्ही मदींच ना तुमकां रिप्लाय दिवपाक माननीय मंत्री उबे रावल्या. तांच्यांनी इट इज डायरेक्टली पर्टेनिंग टू माय कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून हांव उठलो आनी सांगलें. कारण ताका खबर ना. सर एक मिनिट तेजे विचार पडक. या आय विल गिव यू चान्स. चर्चिल स्पीकर सर, आय विल गिव यू चान्स. नावेलीचो विशय पयलीं काबार करता. स्पीकर सर, मातसो नावेलीचो विशय काबार करता.
ऑनरेबल मेंबरान स्पीकर सर बरो विशय हाडला नावेलीचो जे सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट नावेली आसा आनी जे हावस कनेक्शन आसा तें हांव एक दीस सायड इन्स्पेक्शन करता आमचे सिवरेज कॉर्पोरेशनाचे ऑफिसराक घेवन तुगे तो विशय आसा तो बेगीतल्या बी सोडपाचो प्रयत्न करता. चर्चिल. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक आन्सर दिलो हावजांत की लँड एक्विजिशन जालें सिवरेज प्लांटाचें लँड एक्विजिशन जालें कम्प्लीट जालें आनी लोक थिंगा करपाक ना बोवाळ माता लोक बोवाळ मात म्हूण तें बंद करपाचें हेजेर कितेंय तरी उपाय काडपा पडटलो कित्याक नाजाल्यार कांय डेवलपमेंट जावपा गोंयांत जरी तर एक पावटी लँड एक्विजिशन जालें म्हाका दिसता की कोणें लँड एक्विजिशन कोता आसून बोवाळ मारपा जाय लँड एक्विजिशन जालें म्हणटकूच करप जायना कित्याक हें म्हाका बोलां कित्याक हांवें आतां पयर हाडलां आनी पयर उतर दिलां ब्रिजची जेन्ना एक पावटी फॉर्मालिटी जाली सगळें सेक्शन जावन येयलें एनवायरमेंटल बी पास जावन येयलें तुमच्यान बंद करपाक तुका कोणाक दिरेत ना देवन हेजेर उपाय घेवपा पडटलो. स्पीकर सर एकूच मिनीट. स्पीकर सर माननीय सभासद तांणी सांगले पळय न्ही लोकांक संवय जाल्या डेव्हलपमेंट येता त्या जाग्याचेर बाकीचे प्रत्येकाक विरोध करप संवय जाल्या. तो म्हणटा तसो जर आमी सिवरेज सीओ लायन घातली STP प्लांट जर आयलो किंवा तो घालता आसतना लोक बोवाळ करता आसत जाल्यार आमगे तो बोवाळ जो आसा हो आयकून घेवपाक जायना कारण शेवटी आमी जे सगळें करता ते डेव्हलपमेंटा खातीर करता. स्पीकर सर आतां CZMP म्हाका दिसता आमी हांगासर आमच्या माननीय मंत्र्यान डिक्लेरूय केलें की CZMP जो आसा हो स्क्रॅप केला बट फुडें जर डेव्हलपमेंट येतली आमकां कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणजे आतां फाल्यां सकाळी शॅक्सांक जर परमिशन्स दिवपाक जाय काही कोस्टल स्ट्रक्चर गव्हर्मेंटचे प्रोजेक्ट आसा तांकां जर परमिशन्स दिवपाक जाय आसत जाल्यार कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन हो एप्रूव जावन जो पर्यंत सेंटराक वचना तो पर्यंत CZMP इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी. ओके माननीय मंत्री आमचे वयताले लोकांक समजून सांगपा खातीर एक्झॅक्टली कितें आसा तें पण थंयसर व्हडलो विरोध जावपाक लागलो. म्हाका दिसता हांवें आतां ऑलरेडी मिनिस्टराकूय सांगलां इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी CZMPचो तांकां एक्सप्लेन करात आनी ताच्या प्रमाणे जो प्लॅन आसा काही चेंजीस भितर करपाक जाय ते करात आनी तो प्लॅन जो आसा कारण एकूच स्टेट उरल्या गोंय एकाच स्टेटीन आयज पर्यंत हो प्लॅन सबमीट करूंक ना रेस्ट ऑल स्टेट हॅव सबमिटेड द CZMP आनी ताका लागून गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट उरल्या प्रायवेट प्रोजेक्ट उरल्या फाल्यां सकाळी बींग अ टुरिजम स्टेट आमकां शॅक्सां खातीर परमिशन्स दिवपाक जाय शेवटी ती परमिशन्सूय दिवपाक मेळची ना आनी हाका जेन्ना परमिशन दिवंक ना तेन्ना म्हणटाले की सरकार जबाबदार म्हणून. आमकां शेवटी लोक जे आंदोलन करता ते कित्या खातीर करता तांकां कितें जाय नक्की हें विचारपाची गरज आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता आंदोलन करता म्हणून खंयचोय प्रोजेक्ट बंद करप हें न्ही भितरलो समजून घेवपाक जाय आनी ताच्या उपरांत फायनल करप अत्यंत गरजेचें आसा. स्पीकर सर हो विशय एकदम इम्पॉर्टंट आसा रिगार्डींग सेवरेज हांगा मातशें क्लॅरिफाय करूंक सोदता. वॉन्ट माय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमचो माननीय मंत्री मातशें समजोवपाचें जस्ट अंडरस्टँड वॉट आय एम सेंग. आमचो ऑनरेबल रोहन गांवडेबाब मेंबर सदांच म्हणटा की म्हापशान आनी आल्दोनान ते बंद केला आमी परवरीचे सेवरेज नाका पूण स्पीकर सर म्हाका हें तेन्ना प्लांट बी केलो आमी वी वर केप्ट इन द डार्क neither the MLA was informed neither the people of my constituency involved neither Mapsa knew that a plant was coming and Purvis service was coming into Aldona. ताचे बद्दल मंत्री एक्स मिनिस्टर आमकां कांयच इन्फॉर्म करूंक ना उपरांत आमकां मिटींग घेतलें आमचें बट द पीपल स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्टेड टू दॅट दे ऑब्जेक्टेड टू दॅट ओनली बिकॉज माय बासोरा वॉज नॉट कवर्ड अप स्पीकर सर. माय बासोरा चंदनवाडी वीच वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू कनेक्ट टू द सेवरेज वॉज नॉट डन. त्या खातीर स्पीकर सर दीस वॉज द इश्यू. आय जस्ट वॉन्ट टू क्लॅरिफाय. आमचो ऑनरेबल मेंबर सदांच म्हणटा तिकलो पोरवरचो फॅमिली पोरवरचो तो बिल्डर हय उलयत जाता तो बट दिस इज नॉट वॉट इज सेंग एक्झॅक्टली स्पीकर सर. सेकंडली स्पीकर सर आमचें तें मॅन्युअल केलां न्हू मॅन्युअल खामर काजन दे ऑल लिकींग इन म्हापसा एज वेल एज इन माय कॉन्स्टिट्युन्सी इन वॉर्ड नंबर 8. सो ताचेर मातशें लक्ष घालचें आनी ते कॉन्ट्रॅक्टर आनी ते मॅन्युअल ते लीक जाता फाल्यां टुमोरो द वॉटर टेबल गेट कॉन्टमिनेटेड. सो हाजेर इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू वीच हाजेर पळोवचें पडटलें माननीय मंत्री. ओके ओके स्पीकर सर माननीय सभासदान जो विशय हाडला हॉल्डोनाचो म्हापशेचो आमी ते सायड इन्स्पेक्शन करता आनी जाता तितले बेगीन हो विशय सोडपाचो प्रयत्न करता. ओके स्टॉक 6 सुभाष शिरोडकर. सभापती महाशय आमी आतां जवळ जवळ अर्दवर उलयताले सिवरेज संबंदी आनी म्हजो सगळो जो विशय जो आसा पॉयंट तो आसा काही 1000 फॅमिलींच्या पोटपाण्या संबंधीचो.
हांवें माननीय मंत्र्याक विचारलें की PWD डिपार्टमेंट जे आसा ती वेगळ्या वेगळ्या डिविजनां मेळून कितले स्टाफ कॉन्ट्रॅक्च्युअल आसात. स्पीकर सर, Because I would like to ask question number 6B. 6B, Minister. सभापती महाशय, उत्तर सभासदाच्या पटलार दवरला. सभापती महाशय, कॉन्ट्रॅक्च्युअल लेबर जे आसा PWD वेगळ्या वेगळ्या डिविजनांनी ते कितके आसात आनी तांकां कितके वर्सां जाल्ले आसात. स्पीकर सर, आमचे कडेन टोटल PWDचे टोटल स्टाफ जे आसा 7,443. 7,443 स्टाफ आसा. सांग ना, कॉन्ट्रॅक्टर सांगतो का. स्पीकर सर, आमचे कडेन टोटल स्टाफ आसा 7,443. रेग्युलर जे आसा 4,485. जे त्यांचो विशय जो आसा कॉन्ट्रॅक्ट बेजिकाचेर, जो कॉन्ट्रॅक्ट बेजिकाचेर आमचे कडेन स्टाफ आसा लेबर एजन्सी कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस 1,185. 1,185. आणि आमचे कडेन PWDचो सोसायटीचो जो स्टाफ आसा 1,773. तेतून आमचे कडेन टेम्पररी स्टेटसाचेर 1,265. डेली वेजीस 489. टेक्निकल असिस्टंट 10. ज्युनियर इंजिनियर 17. शिफ्ट इन्चार्ज 14. स्किल्ड इन्चार्ज 14. सभापती महाशय, बरी जाल्लें आसा. स्पीकर सर, मातसो महाशय, माननीय सभासदाचो विशय फुडें व्हरता. जे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा जे 5 वर्सां कंप्लीट जाल्या कॉन्ट्रॅक्ट बेजिकाचेर जे स्टाफ आसा आमचे लेबर एंगेज जे केल्ले आसा ते आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यान फाटींच हय आमचे गोविंदजी गावडे, मंत्री गोविंदजी गावडे आशिल्ले आनी आमचे जे ऑनरेबल मेंबर आता जो विषय हाडला तेही ह्या मिटिंगेक आशिल्ले आनी 5 वर्सां जी कंप्लीट जाल्या कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस स्टाफाक तांकां आमी सोसायटी घालतले. आनी बाकीचे आमचे माननीय मुख्यमंत्री जो विशय जो हो आसा सोसायटीचो कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस तो बेगींतल्या बेगीन सोडपाचो प्रयत्न करतले. सभापती महाशय, कॉन्ट्रॅक्च्युअल जो स्टाफ आसा तांकां आतांच मंत्र्यान सांगला ते प्रमाणे की लेबर सोसायटी जी आसा पळय न्ही ह्या हातूंत घालता म्हणून सांगला. लेबर सोसायटीन जे स्टाफ आसात इतक्या वर्सां जांकां सादारणशी 5 वर्सां 7 वर्सां 10 वर्सां जाल्ले आसात तांकां रेग्युलर करपा संबंदी येवजण कितें आसा. तो विशय आमी फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन पावयतले आनी फायनान्स डिपार्टमेंटाचे अप्रुवल घेवनूच तो विशय फुडें आमी सोडपाचो प्रयत्न करतले. सभापती महाशय, एक सांगात म्हाका, आमी प्रत्येक सेशनाक लेबर कॉन्ट्रॅक्ट, डेली वेजीस, अंडर सोसायटी आन्सरां दीत असतात. ह्या भुरग्यांच्या भवितव्याचे आमी केन्ना चिंततले आनी केन्ना तांकां रेग्युलरायज करतले. आनी एक विचारता इम्पॉर्टंट थिंग, फाटले फावटी तुमी 1,200 जे घेतल्यात ह्याच PWD डिपार्टमेंटान, तेन्ना तुमी प्रोसिजर जो आसा हो फॉलो केल्लो ना. केला जाल्यार कित्याक केलो म्हणजे कसो कितें केलो आनी करूंक जर ना जाल्यार कित्याक करूं ना हें सांगचें. सर, ही PWD सोसायटी जी आहा पळय न्ही हितूर सगळ्यात मोठ्या सगळ्या तरेचे लेबर आहात. एक तर सोसायटीन लेबर आहा, एक ते कॉन्ट्रॅक्टराचेर लेबर आसात. ओके, म्हणजे डायरेक्ट एका कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्ट दिता आनी तूं हे 50 लेबर पळय, तूं 100 लेबर पळय, अशें तेंचे 8-10 कॉन्ट्रॅक्टरा अशें काम करपी तेंच्या कडेन जवळपास ना म्हटलें जाल्यार म्हाका दिसता 500च्या वयर आसतले जे कॉन्ट्रॅक्टाच्या अंडर आहा, जे गेली 5 वर्सांनी. तो म्हणटा ताचो प्रश्न बरोबर आसा. म्हणजे ह्या भुरग्यांचें कितें, जेंकां स्पीकर सर सांगता तुका 6 म्हयने सॅलरी मेळना. हांवें पळयलां
म्हाजे कडेन ते भुरगे येता 6 म्हयने जाले सर म्हणटा आमचो पगार जावंक ना कितें करूं काय म्हणटा एकदां तर चवथीक पगार अक्षरशः हांवें दिला हांवें दिवचो पडला तांकां पगार म्हणजे 6 म्हयने तांकां पगारूच जावंक ना त्या खातीर म्हाका दिसता आतांय बी आतां फाटल्या म्हाका हांवें कंटिन्युअसली आमच्या फायनान्स डिपार्टमेंटा PCE कडेन फायनल करून करून तांकां 3 म्हयन्या फाटल्या म्हयन्यांत पगार दिला 6 म्हयन्याचो पगार बरोबर आसा हांव तेच म्हणटा म्हणजे ही सिस्टीम जी आसा पळय न्हू ही खरें PWD सिस्टीमूच चुकीची आसा प्रत्येकाक खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेवप तो कॉन्ट्रॅक्टराक वर्साभरांत पेमेंट पडटा तो ताका दिवपाक जाय तितक्यो मिनिमम वेजीस सुद्दां दिना 6,000 आनी 5,000 रुपया पगार दिता हांवें तांकां विचारला मिनिमम वेजीसूय दिना त्या खातीर पयल्यान पयली PWDंतल्यान ह्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर लेबर घेवपाची सिस्टीम बंद करता ती घेयना आनी ती केन्नाच घेवंक जायना हेका लागून जो घोळ सुरू जाल्लो आसा तो सगळी म्हणजे ही पर्टिक्युलरली सगळी सिस्टीम जी आसा पळय न्ही जाग्यार उडयता थोडो दीस दियात हांव ह्या PWDंतल्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर जे भुरगे आसा तांचोय विशय सोडयता बट एक गजाल आसा PWD सोसायटीन 13 वर्सां 15 वर्सां काम केल्या उपरांत PWDन जेन्ना पोस्ट येता तेन्ना ह्या भुरग्यांक खरें म्हणजे ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय आसली ती दिवंक ना ती दिवपाची गरज न्ही एप्लाय ते जाला कितें तुमकां डायरेक्ट प्रमोट करतले हे सांगत आसतात आमचो तुमकां डायरेक्ट प्रमोट करता तुमकां डायरेक्ट घालता ह्यो सगळ्यो गजाली सांगता हांव जे कितें जाल्या पळय फाटली सगळी रिक्रुटमेंट जाल्या आनी हांकां कित्याक घेवंक ना हाजी जे इन्वेस्टिगेट कितें आहा पळय न्हू तें करपाक लायता Question is over. Sawant Mahashay. Question is over.